नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. इस्रायलाचो इराणाचेर हल्लो उण्यांत उणे 6 लश्करी तळांक केले लश्कर. इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल कट्स हाणें हल्ल्याची केली पुष्टी. इराणाचो उलटवार करपाचो प्लॅन चालू. अहमदाबादात एअर इंडियाचे विमान कोसळिल्ले 241 प्रवाशांक मरण. अजापीत तरेन एकलो वाटावलो. अपघातात सोंपल्यांच्या फॅमिलीक लुकसाण भरपाय म्हणून दरेकी दितले 1 कोटी. टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीची घोषणा. फोंड्या अपहरण केल्ल्या वेवसायिकाक बरोच बडयलो. वेवसायिकाच्या दुस्मानकायेंतल्यान जाला आसुये आरोप. अपहरण पुलिसांनी उक्तायलो दुबाव. फुडलो तपास चालू. उटंगराच्या पावसाक लागून उजगांव, टाकीवाडा आनी सिद्धेश्वर नगर वाठारांत कांय घरांचेर कोसळ्ळी पालसणां. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. आसगांव पंचायत वाठारांत भौशीक बांदकाम खात्याच्या कामाक लागून रस्तो खणून दवरिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. पंचायत तशेंच आमदारान केला दुर्लक्ष. थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. काणकोणा श्रीस्थळ बंद पडिल्ल्या कंपनीची सोऱ्याची टाकी कोसळपाच्या मार्गार. थळाव्यां मदीं पातळा भंय. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी केल्या टाकयेची पळोवणी. टाकयेचो स्लॅब स्टॅबिलिटी रिपोर्ट दिवचो अशी केल्या मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. अहमदाबादात एअर इंडियाचे विमान कोसळ्ळे. विमानांतल्या सगळ्या 241 जाणांक मरण आयले, जाल्यार एक प्रवासी अजापीत तरेन वाटावलो. ताचे सध्या हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा. ताचें नांव रमेश विश्वास कुमार अशें आसा. तो 11A सिटा वयल्यान प्रवास करतालो. विमान पडटाना विमानांतल्यान उडी मारली, ह्या खातीर तो वाटावपाक शकलो असो दावो ताणें केलेलो आसा. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन एअर इंडियाचे जे विमान कोसळ्ळे त्या सुवातेची भेट घेवन त्या परिस्थितीचो आढावो घेतलो. गुजराताच्या अहमदाबाद शारात एअर इंडियाच्या विमानाक व्हडलो अपघात जालो. 242 प्रवाशांक घेवन लंडनाक वचपी विमान उड्डाण केल्या उपरांत कोसळ्ळें. अहमदाबादांतल्या सरदार वल्लभभाई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या शिमेरूच हो अपघात जालो. उड्डाण केल्या उपरांत 7 मिनटांनी हे विमान कोसळ्ळें. ह्या अपघातात 241 जाणांक मरण आयिल्लें. फकत एकलोच वाटावलो. ताचें नांव रमेश विश्वा कुमार. तो 11A सिटा वयल्यान प्रवास करतालो. विमान पडटाना विमानांतल्यान उडी मारली, हे खातीर आपलो जीव वाटावलो असो दावो तांणी केला. मजगतीं हे घडणुके उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत हेर फुडाऱ्यांनी दुख्ख उक्तायला. मजगतीं अपघातात सोंपिल्ल्यांच्या फॅमिलीक लुकसाण भरपाय म्हूण दरेकी 1 कोटी दितले म्हूण टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीन घोषणा केल्या. मजगतीं शुक्रारा सकाळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एअर इंडियाचे विमान कोसळ्ळे त्या सुवातेक भेट दिली. आपतकालीन दुर्घटनेत जाणी आपलो जीव वगडायलो तांचे खातीर आमच्यो संवेदना कायम आसतल्यो. तशेंच प्रधानमंत्र्यान विमान अपघातात जखमी जाल्ल्यांची अहमदाबादांतल्या सिव्हिल हॉस्पिटलांत वचून तांची भेट घेतली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंया पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून उजगांव, टाकीवाडा वाठारांतल्या प्रदीप पाल हांच्या घरालागसार आशिल्ली मातयेची पालसण कोसळ्ळी. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. मात पालसण कोसळिल्ल्यान घराचे व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून घरांत आशिल्ल्या लोकांक सुरक्षीत भायर काडले.
ती म्हणून मागीर आमी न्हिदले न्हिदताना हांव चिंतलं आज कितें तरी जावपाचें आहा खरें तें देव करून देव हें करता पळय देवा कडेन हें केलें हें करून पळयलें आज कितें तरी जावपाचें म्हणून खरेंच तें म्हाजी खरेंच सपन कितल्या सुमार पडले सारके दोनांक जेन्ना पडलें आमी उठून लायट चालू केलें लायट चालू करता सगळे जाण भायर मागीर तेन्ना आमी सगळे एकजूट जावन मागीर कंप्लेन पुलीस कंप्लेन पयलें फायर ब्रिगेडवाला येयले आनी कोण कोण येयले येवन सगळे रिपोर्ट भरून घेतले तेणी आनी मामलेदार आनी कलेक्टरा रिपोर्ट धाडले धाडून मागीर आमकां कोण आशिल्ले भितर? फाटल्या रुमान कोण आशिल्ले म्हणून आयकल्लें ना फाटल्या रुमार कोण ना मदल्या रुमार आशिल्ले ते पुलीसवाला कितें केलें तेणी सेफ्टी लागून तेणी रेस्क्यू करून तेणी पुलीस स्टेशनाक आउटपोस्टाक दवरले ते आनी आमची फॅमिली आहा पळय 2 फॅमिली तांकां आमची फॅमिली आहा पळय उसगांव सोयरा आहा पळय तांगे धाडले गाडी करून अशी मागीर तेणी सकाळी कितले लोक आशिल्ले घरान राती टोटल? बारे 7 आनी आमच्या घरात 3 आनी हे घरात 3 अशी 13 लोक आशिल्लो. कोण कोण इंजर्ड बीन कोण जाला? कोण जावना. सो मोठे लॉस जाला. मोठे लॉस जाला. लॉस म्हणजे इतके लॉस जाला आता आमच्या घरात पैसे ना धंदा ना कोणाका काम ना कितें ना चेरो बी बेकार पडलेला चिरू बी ते आनी कोसळपाची शक्यता आसा. आनी कशें शक्यता म्हणटा आतां तुमीच पळय आतां आमी पळोवपाची गरजच ना आतां पुलीसवाल्या येवन पळयले हेचे फायर ब्रिगेड येयले पळोवन त्यांनी सांगले रात्री येयले फायर ब्रिगेड रात्री येयले त्यांनी म्हटलं आता कांयच करूंक मेळचें ना तांकां सांगलें हे तरी फोडून तरी स्लॅब तरी मोकळे करा ते चल आतां फोडूंक मेळचें ना मागीर फाल्यां येता काय ना आतां म्हाका खबर ना केन्ना येवपाचें तेन्ना मागीर दनपरां आतां 11 11:30 12 सुमार कलेक्टर मामलेदार PWD कोण तरी येवपाचें आहा ताका लागून सरपंच येयले आतां आमचे येवन गेलो टांगे सरपंच रात्री फोन केल्या तेच सुमारे फोन करता मागीर बिले सराक फोन केल्या त्याचे फोन लागना हेचे बी फोन लागना कोणाची डांगे पात्रांची सरपंच आहात त्यांचे फोन लागना म्हणून हांवें कितें केलें रेंज ना तेन्ना रेंजूच ना पुलिसाक कळयलें पुलिसाक कळ्ळें रेंज ना मागीर सकाळी वचून 5:30 तिस्कार गेले 6 सुमार डांगे पात्रांव सांगलं पात्रांव अशें जालां आनी कोणाचे फोन बी येवना तुजी बी फोन येवना म्हणजे रेंज ना म्हणून फोन लागना मागीर तेणी कितें केलें आमी च्या पिला च्या पिवन मागीर येयले मागीर 10 मिनटान तेणी येवन तेणी जॉगिंग करतलो जॉगिंग सोडून माझे घर पळोवपाक पयले येयले सरपंच येवन मागीर तेणी सगळे फोटो बिटो काडून घेवन गेले वयर तांकां कितें सांगलें तें म्हाका खबर ना हांगा येवन सगळे डिसायड करून ते करून गेले मागीर ते मामलेदार आनी ते येताना मागीर ते परतो येवपाचें आहा. कितना बजे हुआ ये? ये हुआ कम से कम 2 बजे. हाँ 1:01 बजे को करीबन में हुआ है. ओके. तेराशे घर असले म्हणून वाचले कळ्ळें न्ही भुरगीं आसली दोगां बायला आवय आनी चेडूं आसलेले ती तेराशे घर असले म्हणून वाचले नाल्यार ती भितून चिड्डातली आसली आनी अशेंच एकाच प्रॉब्लम आहा डेंजर एरिया तशी आमची बी घराची डेंजर एरिया सगळे मातयेचे घर फाटले ते कोसाट इल्ले करून ते मातशी एक्शन कितें घेवन पंचायतीक तुम्ही कळयल्लें? पंचायतीक कळयल्लें म्हटल्यार सांगलेलें पंचायतीक पण तेंचे येवंक ना तेन्ना येवपाक बी मेळोंक ना आतां स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची आतां सारकी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची पडली न्हू आनी पंचायतीक आतां कळोंक जाय. तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव नवनाथ च्यारी. वाडा उसगांव हांगा प्रदीप पाल यांच्या घरा फाटल्यान आशिल्ली दरड राती 2 कोसळ्ळी आनी मोठी एक दुर्घटना टळ्ळी आसा कारण तेंचे स्लॅबाचें घर आशिल्ल्या कारणान मोठी दुर्घटना घडली कित्याक फाटले वटेन तेंचे राती 2 सुमार ल्हान भुरग्याक एक दूद दिवपा खातीर किचनान ल्हान भुरगें आनी तेजी आवय आशिल्ली आनी ही दोगांय बरे भशेन सुखरूप वाचली त्या शिवाय बाकीची घरान आनी लोक तेंच्या भाड्याची रुमान आशिल्ली तीय वाचली. सो हांगा राती म्हायती मेळ्ळे नंतर फोंडेच्या पुलीस हांगा येवन तांकां घरांतल्यान सगळ्यांक भायर काडलेले आसा आनी तेंचे कांय जाणांचे आउटपोस्टार सद्याक सोय केल्ली आसा. तशेंच हांगा दिसून येता की फाटले वटेन जी तेंच्यांनी दरड कोसळ्ळ्या तेजे वयर बांदकाम चालू आशिल्लें आनी हें बांदकाम आतां कशें कित्याक कोणी बांदलें हें आजून कळना पूण हें बांदकाम आशिल्लें बांदलेल्या कारणान तेजी ती दरड आशिल्ली पोना दरड आशिल्ली ती कोसळिल्ली आहा. सो वेट येयल्ले कारणान ही दरड कोसळिल्ली आसा अशें दिसून येता. तेच बरोबर
तेंचे ते बांदकाम केल्ले तेवूय बीन कोसळिल्ले आहा. सो आनीकूय हे कोसळपाची शक्यता आसा, कारण हांगा एक शेजाराक एक नवनाथ च्यारी म्हणून घर आहा, तेंच्या घराचेर गेल्ले वर्साक सायडीन कोसळिल्ली आनी आतांय बीन तांकां आनी झाडां आसा ती कोसळपाची शक्यता आसा. सो सरकारान हेजेर गंभीर दखल घेवची अशी मागणी ते लोक करीत आसा. उजगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. फोंड्या अपहरण केल्लो वेवसायीक संदीप चौधरीक अपहरण करप्यांनी बरोच बडयला म्हणून पोलिसांनी म्हायती दिली. वेवसायाच्या दुस्मानकायेंतल्यान ताचें अपहरण केल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. फोंड्याचो वेवसायीक संदीप चौधरीचे एके टिंटेड ग्लासाचे मोटारीत घालून अपहरण केल्ले. हो सगळो प्रकार CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाल्लो. ही कार बंगळूरच्या दिकेन गेल्ली म्हूण फोंडे पुलिसाक कळ्ळे उपरांत पुलिसांची एक टीम बंगळुरा गेल्ली. बंगळुरा एके सुवातेर कार रावली तेन्ना संदीपान अपहरण करप्यांच्या तावडींतल्यान पळ काडलो. आपले फॅमिलीक फोन करून आपले लोकेशन तांकां सांगले. उपरांत ताचे फॅमिलीन फोंड्या पुलिशेक सांगले. पुलिशेन संदीप चौधरीक गोंयांत हाडलो. संदीपाक खंय अपहरण करप्यांनी बरोच बडयला. वेवसायाच्या दुस्मानकायेंतल्यान ताचें अपहरण केल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. श्रीनगर फोंडा हांगासून मंगळारा दनपारां संदीप चौधरी याचे किडनॅपिंग जालें आनी किडनॅपिंग जावन एक कारीन घालून ताका बेंगलोर व्हेल्लो आनी फोंडा पुलिसांची 4 पथकां ते बेंगलोर वचून बुधवारा राती ताका संदीप चौधरीक ताब्यान घेतलेलो आसा. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे संदीप चौधरी हाका जेन्ना कारीन भितर घातलो तेन्ना ताका इंजेक्शन मारलें आनी येलो. तेजे नंतर तेजे गाडयेचे नंबर प्लेट चेंज जायत रावल्यो. पूण संदीप चौधरीक आतां सद्याची स्थितीन पळयत जाल्यार ताका भरपूर मारहाण केल्ली आसा. तेजे दोळे सुजलेले आसात, तोंड सुजलेलें आसा. सो तेच्या खूब मारलेलो आसा. सो फोंडा पुलिसांनी ताका मेडिकलूय केल्लें आसा आनी त्याच बरोबर ताका आतां SP साउथ गोवा SP टिकम सिंग वर्मा हेजे कडेन येल्लो आसा. सो किडनॅपिंग करपाचें कारण अजून स्पश्ट ना, पूण अशें संशय आसा की एक तर खंडणी आसपाक शकता नाजाल्यार तेगेले वेवसायाच्यान दुश्मनी आसूं शकता. सो पळयत जाल्यार अशें चित्र स्पश्ट जालां की जे 4 किडनॅपर येयल्ले तेणी कोणा कडच्यान तरी सुपारी घेतलेली, कारण ते तांकां कोणाचो तरी फोन येतालो आनी ते फोन येत तशें ताका मारहाण करताले. आनी हेचे वयल्यान अशेंय बी दिसून येयल्लें आसा की ताका बेंगलोरच्यान ते दिल्ली व्हरपाचे आशिल्ले. सो हांगा खंय तरी एक ऑल इंडियाचे रॅकेट हे हितून गुंतलेले आसा आनी संदीप चौधरी हेचे देशभरान हांगा कनेक्शन आसा, बिझनेस कनेक्शन आहा. सो ते बिझनेस कनेक्शनाक लागूनूच ताची किडनॅपिंग जाला असो संशय आसा. सो आज रातचे आनी फाल्यां म्हणून पुलीस ताजे तपास करीत आसा. तशेंच ताका येयल्ले कॉल डिटेल्स फोनाचे डिटेल्स काडपाचेंय काम जोरान सुरू आसा. सो फोंडा जे 4 पथकां गेल्ली तितून म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनाचे आनी कुळे पुलीस स्टेशना बरोबर फोंडा पुलीस स्टेशनाचे स्टाफ आशिल्लो. हे 4 पथकांनी एक बरे प्रमाणान हांगा काम केल्लें आसा. सो हांगा बरें काम संदीप चौधरी हेका हांगा सुखरूप इंजर्ड आसलो तरी ताका हांगा सुखरूप हाडलो. हेजे वयल्यान फोंडा पुलिसाचें सद्याक कौतूक जाल्लें आसा. पूण फोंडेचे लोक ह्या फोंडा PI आनी DYSPचे तशेंच बाकीच्या स्टाफाचे कौतूक करीत आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. उसगांव MRF कंपनी सामकार आशिल्ल्या रस्त्याचेर पार्क करून दवरिल्ल्या टेम्पोक दुचाकीन धपको दिलो. ह्या अपघातात दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाली. जखमी जाल्ल्या तरणाट्याक उपचारा खातीर GMCत दाखल केलो. बेरेस्तारा राती हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. MRF कंपनी फुडल्या वाटेन ज्या रस्त्यार पयरचे राती एक टेम्पो पिकअप ही बंद पडलेली. तिजो टायर सुटोन पडलेल्या कारणान ती ब्रेकडावन जावन कालच्यान ती तशीच आशिल्ली. राती हो एक भुरगो उजगांवचो स्कुटरीन वयतलो आसतना ताका फाटल्यान मारून तो आतां सद्या इंजर्ड जाला आनी ताका GMCन रिफर केला. सो सद्याक ह्या रोडार रस्त्याच्या सायडीन मोठ्या प्रमाणान हेवी व्हेकल पार्क करपाची चालू आसा आनी हांगा जे एक शोरूम जाल्ल्या कारणान चड हेवी ट्रक हांगा रावल्ले आसता. सो हांगासरले रस्त्या सायडीचे हेवी ट्रक आसा ते काडचे अशें मागणी लोकल करीत आसा. उजगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. खाजगी गाडयो भाड्यान दितात जाल्यार
सादूर रावात तुमची भाड्यान दिल्ली खाजगी गाडी पुलिशेन धरली जाल्यार तुमच्या गाडयेचें RTO रजिस्ट्रेशन रद्द जातलें अशें कळटा. वाडटे रस्ते अपघातांच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान ट्रॅफिक सेलाक तशी सुचोवणी दिल्या. तुम्ही खाजगी गाडयो पर्यटकांक भाड्यान बीन दिवपाचे धंदे करतात जाल्यार ही बातमी तुमचे खातीर. खाजगी गाडयो भाड्यान दिवपाक मेळनात आनी तुमी ती दिल्या आनी ती पुलिशेक सांपडली जाल्यार तिचें RTO रजिस्ट्रेशन रद्द जातलें इतलें मात खरें. खाजगी गाडयो भाड्यान दिल्या 550 जाणांच्या गाडयांचें RTO रजिस्ट्रेशन रद्द करपाची सुचोवणी ट्राफिक सेलान येरादारी खात्याक केल्या. ते प्रमाण फुडल्या कांय दिसां भितर ह्या 550 गाडयांचें RTO रजिस्ट्रेशन रद्द जातली. तशेंच ह्यान फुडें कोणाची खाजगी गाडी भाड्यान दिल्ली सांपडली जाल्यार तिचें रजिस्ट्रेशन रद्द करचें म्हूण मुख्यमंत्र्यान येरादारी खात्याक सुचोवणी दिल्या. लास्ट इयर आम्ही 550 प्रायव्हेट व्हेकलाचे केसी केल्या आणि तांचे रिपोर्ट आम्ही डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक धाडल्या की तांचे रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करचे आनी तांचेर एक्शन घेवची. राज्यांत रस्ते अपघातांनी हिसपा भायर वाड जाल्या. रस्ते अपघातांत मरण येवप्यांचोय आंकडो वाडला. ताका लागून टुरिस्ट परमीट आशिल्ली गाडी सोडली जाल्यार खाजगी गाडी भाड्यान दिल्ली सांपडली तर ते गाडयेचें RTO रजिस्ट्रेशन रद्द जातलें. वाडटे रस्ते अपघातांचे फाटभुंयेर हो निर्णय घेतला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान बुधवारा राती बेतमड्डी कुडचड्यार केस्तांव जाले. वय काड म्हणून सांगता हो राग धरून गांवच्या एकल्यान नुवेच्यान लोकांक हाडून थळाव्यांचेर हल्लो केल्ल्याचे लोक सांगतात. ह्या हल्ल्यांत 3 जाणांक दुखापत जाल्या. ह्या प्रकरणात कुडचडे पुलिशेन 8 जाणांक अटक केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. बेतमोड्डी कुडचड्यार प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान बुधवारा राती केस्तांव जाले. ताचे जाले अशें गांवच्या एकल्यान 10 जाणांच्या मांडा मेरेन वय घातिल्ली. गांवच्या लोकांनी ताका ही वय काडपाक सांगिल्ली, मात तो मनीस वय काडिनाशिल्लो. हाका लागून गांवचे लोक आनी संबंदितां मदीं वाद जातालो. वय काडपाक लायिल्ल्यान आपल्याच गांवच्या लोकांक मारपाक ताणें नुवेच्यान लोक आफयले आनी हल्लो केलो अशें थळावे सांगतात. ह्या हल्ल्यांत गांवच्या 3 जाणांक दुखापत जाली. तांकां कुडचडेच्या भलायकी केंद्रांत उपचारा खातीर दाखल केल्यात. ह्या प्रकरणात पुलिशेन 8 जाणांक ताब्यात घेतल्यात. गुंडा आयन सुरीकीन आमगे गांवची लोकां बारसार म्हणून सांगो लागले हिंगा कित्याक लागून हे? आमच्या देवागे लुगार त्या देवा लुगरार ते वय केली. वय केली म्हणटी गांवच्या लोकांक सांगितले आमगे हस्तू करपाचें वय काड म्हणून. वय काड म्हणून ताणें नुयासान गुंडा हाडल्या लोकांक मारपाक. आजचो आल्टो खंयचो हांगचो? वय वतो ह्या घरांतलो. वय पुलीस बी येवन तांकां वयले आतां. कितले जाण आसलेले? ते 8 जाण आसलेले. त्या येयलो हे झाडा खंय? हिंगा मागीर लोक कामाक गेलो आसलो न्हू. मागीर लोक तांकां त्या लोकांक मारूं येयल्याय काय कितून केस कळटले. 10 जाणांचो पुरीस आणि 10 जाणांचो पुरीस आसा तेन्ना तेंची देवाची पुजा लादीन बिदीन तेंगे करप सदांच चालू आसता. तेन्ना सायडीचें घर आसा तेणी वय करून तेंगे मांडार म्हळ्यार वय पावली आनी तेका लागून तेंगे मातशे बारीक बारीक लोकांचे डिस्प्यूट जाताले आनी तेका लागून तेणी सुरी मागीर तलवार मागीर पयले दाणो बिणो रॉड बीड घेवन तेणे अटॅक केले तेजेर. आनी सद्याक आमचे ते 2 जाणांक मार लागलेले आसा. तेजो हात फ्रॅक्चर आसा. ते हॉस्पिटलांत बेडी कडेन आसा. तेन्ना हांव सगळो गांव एक कडेन जालो आनी हे नुवेच्यान हांगा येवप आनी कितें व्हडली दादागिरी कितें. गांव सगळे एक कडेन आसा. तेन्ना हांव पुलिसे कडेन मागता हेंकां कडक शिक्षा जावपा जाय. हेंकां सोडपा जायना. तेंचे कडेन चवकशी करपा जाय ते कित्याक येयले आनी तेंकां कोणी हाडले कित्याक हाडले. आनी हे गांवचे जे एक कडेन सगळे एकोप्यान रावतात तेन्ना हे गांवांक कित्याक हे करपाक सोदतात दुश्मन कित्याक करूं सोदतात हेची सगळी इन्क्वायरी जावपा जाय. तेन्ना गांवच्या लोकांनी तेंकां धरले आनी धरून तेंकां मागीर आतां पुलिसान तेंकां अरेस्ट केल्या. पुलीस स्टेशनार तेंची गाडी अटॅच केली आसा. दुसरे वटेन नुवेचो एक गट बेतमोडी वाठारांतल्या 2 इश्टां वांगडा पिकनीक मनोवपाक आयिल्ल्याचें सुत्रां कडल्यान कळटा. हे लोक थंय झगडी करपाक वचूंक नाशिल्ले. ते पिकनिकेक गेल्ले पूण थळाव्या लोकांक ते आमचेर हल्लो करपाक आयल्यात अशें दिसलें आनी ताकाच लागून तांचे मदीं वाद जावन मारामारी जाल्ल्याचें आयकपाक येता. प्रकरणाचो तपास अजूनय सुरू आसा. पुलीस तपासा उपरांत खरें कितें तें स्पश्ट जातलें. काल रातचे अरावंड 8 सुमार बेतमडी गांवांत एक ग्रुपान त्या लोकांचेर हल्लो केलो अशें इन्सिडेंट काल दोळ्यांकार येयल्लो आनी खंय तरी तो इन्सिडेंट आसा ते तेंगेले जे देवाचो जागो आसा थंय खंय तरी वय मारले आनी तेका लागून हो इन्सिडेंट घडला आनी थंयचेच कोणा तरी घेवन येयला असो काल थंयच्या लोकांनी कमेंट केल्ले मिडियाचेर. थ्रू सोर्सांतल्यान म्हायती मेळ्ळ्या खंय तरी जो इन्सिडेंट घडला
ते भुरगे आसा ते हे गोश्टी लागून ते खंय तरी काल पिकनिकेक येयल्ले आनी ते पिकनिके येयले तेन्ना आनी ते 2 जाण भुरगे आसात ते तेंगेले फ्रेंड आनी हेंचे भितर खंय तरी एकमेका भितर खंय तरी झगडी जाली आनी हो इश्यू खंय तरी तांकां लोकांक दिसले ते ह्या जी वय बांदल्या आनी खंय तरी तो देवाचो जागो आसा ताका लागून हेंचे खंय तरी आमकां झगडी करपा हाडले आनी ताका लागून हो इश्यू काल तापलो आनी तेजे नंतर खंय तरी मोठी झगडी जाली आनी मागीर त्या जाग्यार पुलीस येयले पुलिसांनी येवन तांकां 8 जाणां अरेस्ट केल्ले आसा तातूंत गोमंतक टीव्ही खातीर कुट्टडे साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. सांज चलयांक तांच्या पालकाचो परवानो बगर हॉटेलांत प्रवेश दिल्ल्या प्रकरणांत एका हॉटेल धन्याक बरेच मारक पडले. ह्या प्रकरणात कालांगूट पुलिशेन कृष्णा हॉटेलाचो धनी अजित चौहानाक अटक केल्या. तशेंच ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेवन पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हाणें हें हॉटेल सील करपाक सांगलें. सांज चलयांक तांच्या पालकांचे परवानगी बगर हॉटेलांत प्रवेश दिवपाचें प्रकरण एका हॉटेल धनियाक बरेच म्हारग पडलें. ह्या प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन कृष्णा हॉटेलाचो धनी अजित चौहानाक अटक केली. ताचे जाले अशें वाडदीस मनोवपाक गेल्ल्या 2 सांज पिरायेच्या चलयांचेर कळंगूट वाठारांतल्या एका हॉटेलांत लिंगीक अत्याचार जाल्लो. ह्या प्रकरणात आक्षे पुलिशेन पर्वरेच्या 2 तरणाट्यांक अटक केल्ली. तशेंच पुलिसांनी ह्या 2 चलयां सयत आनी एके चलयेची सुटका केली. ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या 2 दुबावितांक 3 दिसांची पुलीस बंदखण जाल्या. ह्या प्रकरणात 2 चलयांच्या घरच्यांनी आक्षे पुलिशेंत 8 जुनाक कागाळ केल्ली. कागाळी प्रमाण 13 आनी 15 वर्सांची चली 7 एप्रिला सावन बेपत्ता आशिल्ली खंय. तशेंच आनीक एक 11 वर्साची चली बेपत्तो आशिल्ल्याची कागाळ आक्षे पुलिशे कडेन आयिल्ली. 3 चलयां एकठांय खंय तरी गेल्ल्याची म्हायती पुलिशेच्या हातीक लागिल्ली. आतां ही चलयां गेली तरी खंय म्हणून पुलिशेन तांचो सोद सुरू केलो. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी ह्या प्रकरणात लक्ष घालून चलयांचो सोद घेवपा खातीर एक खास पथक तयार केलें. 3 चलयां कळंगूट वाठारांतल्या एका हॉटेलांत आशिल्ल्याचें पुलिसांक कोणे तरी सांगलें. मेळिल्ले म्हायते प्रमाण कळंगूट पुलिशेन कृष्णा हॉटेलार धाड घाली जाल्यार भितर 3 चलयां आशिल्लीं. पुलिसांनी 3 चलयांची सुटका केली. तशेंच तांचे वांगडा आशिल्ल्या 2 दुबावितांक अटक केली. ह्या प्रकरणात जेन्ना पुलिशेन चलयांचो जबाब घेतलो तेन्ना कळ्ळें की ही चलयां वाडदीस मनोवपा खातीर कळंगुटे आयिल्ली खंय. 3 चलयां मदल्या 15 आनी 11 वर्सांचे चलयेचेर लिंगीक अत्याचार जाल्ल्याचे ह्या वेळार उक्ताडार आयले. ह्या प्रकरणात पुलिशेन भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 137(2), 64(1), 74 आनी 75(1), गोंय बाल कायद्याचे कलम 8(2) तशेंच पॉक्सो कायद्याचे कलम 4, 8 आनी 12 अंतर्गत दुबाविता आड गुन्यांव नोंद केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बेरेस्तारा दिसा उजवाडा कुलवाडो कुंकळे एका घरात चोरी जाली. चोरांनी घराचे दार फोडून भितर सरून भांगर तशेंच 15 लाख रोख रक्कम फारिल्ली. ह्या विशीं घरधनी सातान डायस हाणें कुंकळे पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली. दिसा उजवाडा जाल्ले ह्या चोरयेक लागून वाठारांत भंय पातळ्ळा. रातच्या वेळार पुलिसांनी गस्त वाडोवचे अशी मागणी थळाव्यांनी केला. सामकी भिवपाची गरज आसा की दीस उजवडे जर 11 वरांचेर ही चोरी जाता आनी ती बी मेन रोडाचेर हांगच्यान 30 मिटर डिस्टन्साचेर तेगे घर आसा. रोडार जर अशी दिसा 11 सकाळ फुडें आनी तो बी सुण्या पेटो आशिल्लो तांगेलो ताका तेणी बांदून घातला. म्हणजे इतली डेरिंग करतात. त्या खातीर म्हाजी मागणी आसा की पेट्रोलिंग वाडचें आनी त्या खातीर पुलीस स्टाफूय तेणी एक्स्ट्रा दिवचो. तुम्ही जाणा आसतले म्हाका दिसता थोडे दीस पेट्रोलिंग बंद आसा पूण आतां जर आतां पावसाचोय सिजन आसा आनी ही एडवांटेज चोर घेतात. पूण काल ही खरें शॉकिंग न्यूज हो की दीस उजवडे चोरी हाज्या पयलीं तरी केन्ना कुंकळ्यान जावना. ते बी अशे कंजस्टेड आनी मार्केट एरियान आनी मेन म्हणल्यार दिसाचे 11 जाल्या. त्या खातीर म्हाजी मागणी आसा की पेट्रोलिंगाची ज्यो गाडी भोंवता पळय न्ही त्यो वाडोवच्यो. कितल्या चोरी जाली तेंगे काल? सकाळी 11 कितले भांगर? 15 लाखाची येला म्हणून ते डिक्लेअर जाता. भांगर व्हॅली तेंचे 2-3 कपाटां एक कपाटान कांय नासता. पण मेन म्हणजे रोड सायडीक आनी अशे बिजी रोडाचेर जर तुमी दीस उजवडे जर चोरी जाता जाल्यार ही खरें दुसरे आनी भिवपाची गरज आसा.
हे आशिल्लें टी टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना.